आज आम्ही विलेज पंचायत कुळ्या वाकीकुळण ह्या गावांत आसा आणि वाकीकुळणात आम्ही आज हे प्रेशर फिल्टर 7 HP मोटर आणि जॅकवेल ही दुधसागर रिवर आसा थंय बसयल्ले आसा आणि हे काम आज आम्ही लोकां खातीर उक्तें केलें आसा. म्हणजे हेजें उदक निवळ उदक फिल्टर करून लोकांक सप्लाय केल्लें आसा. हो एका खर्च आयला PWD जवळ जवळ 29 lakhs रुपीज ह्या स्किमीक ह्या प्रोजेक्टाक खर्च आयल्लो आसा. आणि हे आमी जल जीवन मिशनांतल्यान घेतलेलें आसा. जल जीवन मिशनांतले आमकां खुबशे कडेन अशे प्रेशर फिल्टर जॅकवेल आणि पंप घालपाक सपोर्ट मेळ्ळो जल जीवन मिशनान. त्या अंतर्गत म्हाका वाकीकुळण आणि वाकीकुळणाच्या सायडी भागाक जवळ जवळ ह्या स्किमींतल्यान 200 घरांक बेनिफीट जातलें, हें सप्लाय जातलें. आणि तशें आमी कुळ्या वाठाराक 9 वार्ड आसा आणि 9 वार्डाक आमी अश्यो जॅकवेल्याक कुळ्या वाठाराक दुधसागर रिवर पास जाता आणि दुधसागर रिवर असल्या कारणान उदक 12 म्हयने उरता आणि तितूर सायडी आमी जॅकवेल घेवन अश्यो स्किमी बारीक बारीक स्किमी प्रत्येक गांवांनी केल्ल्यो आसा. आणि त्या प्रमाणे व्यवस्थीत सध्या ही कामां कंप्लीट जाल्ली आसा. मोठी स्कीम घेतल्या म्हणल्यार ती आमी कुळ्या आणि मोल्या पंचायती खातीर मल्लिकेश्वर देवस्थानाच्या वाठाराक देवस्थानाच्या कमिटीन आमकां थंय लुगार दिल्लो आसा आणि त्या लुगाराक जवळ जवळ आमी 24 कोटीचो 3 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट प्रेशर फिल्टर आणि पायपलायन सगळ्याक दोन्ही भागांक मोल्या आणि कुळ्या मागीर ओव्हरहेड टँक ग्राउंड लेवल रिजर्वर अशे विविध तितूर आमी त्या स्किमी भितर घातलेले आसा. आणि ही स्कीम वॉटर सप्लाय स्कीम जी आसा टेंडराक लागल्या आणि ह्या दिसांनी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट जातलो आणि म्हाका दिसता मनसुनाक ते काम चालू करपाचो आमचो प्रयत्न करतलो आणि बेगींतल्या बेगीन फुडल्या 7 ते 8 म्हयन्यां भितर ती स्कीम लोकां खातीर उदक सप्लाय करपाचें आमचें PWDचें काम आसा. सावड्डे मतदारसंघात 7 पंचायती येता आणि 7 पंचायतीक जल जीवन मिशनाच्या अंतर्गत आमकां लोकांच्या घराक टॅप आणि निवळ उदक पावोवपाक खूब सपोर्ट जालो. म्हणजे फायनान्साचो आमकां कमतरता पडली ना. त्या प्रमाणे सगळ्याक 7 पंचायतीक जंय जंय उदकाचो सोर्स आसा थंय थंय अशें आमी प्रेशर फिल्टर जॅकवेल आणि पंप घातलेले आसा. आणि म्हाका दिसता 2021 डिसेंबर म्हटल्यार जी उदकाची कमतरता आसा म्हणजे कितें आसा घरां सगळीं थोडी सकल आसा थोडी वयर आसा म्हणजे दोंगर भागाक आसा तेन्ना उदकाचो प्रेशर कमी आसले कारणान ते वयर जी घरां आसा थंय पावना तांकां आमकां टँकरी धाडचे पडटा. त्या कारणान आमी प्रोविजन केल्लें आसा सकल वयर सगळीं घरां कित्याक ओव्हरहेड रिजर्वर आमी प्रपोज केल्ले आसा तेंची कामां चालू आसा. आणि ओव्हरहेड रिजर्वर हे जातकीर म्हाका दिसता सगळ्याक प्रेशरान उदक पावतलें.